आज आमी दोन घोडणी आयकल्यात. पयले वाचपांत हें झूज जाल्लें तें दावीद आनी गोलायथाचें आयकल्या. दुसरे वाचपांत जेजू सोनवार दिसा एक आर आसलेल्या मनशाक बरो करता. पयले वाचपांत आमी आयकलां की हें झूज जालें तो दावीद आनी गोलायथ, आनी हे झुजांत दाविदाक यश मेळ्ळो. कित्याक जायत? गोलायथ एक श्रेश्ठ सिपाही आसलो, ताका युद्धाचो खूब अनुभव आसलो. तो आपल्याच शक्ती पातळेवन तो झुजांत वांटो घेवंक आयलो. आनी दावीद एक तरणाटो, ताचे एक कसलेंच हात्यार नासलें, फकत थोडे फातर, गोफीन आनी एक दांडो. पूण ताचो भावार्थ देवाचे आसलो की ताका ह्या झुजांत येस मेळटलें म्हूण, आनी ताका येस मेवलें. जेन्ना आमी कसलोय वावर जावं, जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलेंय खोश्ट येता, तो ह्या वेळार आमी देवाक उलो मारल्यार देव आमकां आमच्या वावराचेर येस दितलो आनी आमकां अडचणी आहात ते पयस करतलो. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की देव आमचें खूब बरेंपण केलां, तर आमी कसलेय दिसा दुसऱ्याचें बरेंपण करूंक जाय. हें आज आमकां दुसऱ्या वाचपाक संदेश मेवता. तर आज खास करून आमी ही दोन देणी देवा लागीं मागुया. भावार्थ जो आसलो आग्नेसा जिवितांत, जो आसलो दाविदाच्या जिवितांत, आनी दुसरें म्हणजे बरेंपण करूंक. सदांच कसल्याय दिसा कसल्याय वेळार बरें करूंक आज आमी खास ही देणी देवा लागीं मागुया.